विरोधी पक्ष जिल्हा पंचायत वेंचणुके खातीर आपापले उमेदवार वळेरी जाहीर करीत आसा। सत्ताधारी भाजपान अजून उमेदवार दिवंक ना। भारतीय जनता पार्टी संघटनात्मक पार्टी संघटनेच्या दृष्टींतल्यान सगळी तयारी पूर्ण जाल्ली आसा आणि कॅन्डिडेट फायनलायझेशन जे आसा ते लास्ट टप्प्यार पाविल्लें आसा। सो येणाऱ्या 4-5 दिवसां भितर ही सगळी प्रक्रिया पूर्ण जातली आणि कॅन्डिडेट डिक्लेरेशन जातलें। आणि जेदोरदा तुमचा काणकोणा बिजेपीन आसलो फाटल्या आता गोवा फॉरवर्डान गेला, कशें कितें पळयता, कितें तुमकां इफेक्ट बीन कितें जातलो? अजिबात ना। ह्या टायमाचेर भारतीय जनता पार्टी म्हणून आमी 80% नवे चेहरे दितात। एक नवो आयामी लोकां कडेन दवरतना, फ्रेश चेहरे दवरतना भितर पार्टीची तांच्या बद्दलची निश्ठा, पार्टीक तांच्यांनी केल्लें काम, ताचो फाटलो अनुभव आनी त्याच बरोबर लोकसंपर्क कितें आसा तो आनी जिखपाची क्षमता, ह्या सगळ्या गोष्टी विचारान घेवनूच करतले। म्हणटकीर लोकांक जाय, खुबशे लोकांक पार्टीचे कॅडरांतले आनी वेवस्थीत काम केल्लें आनी फुडें हांगा ते उडी मारप ना असले वृत्तीचे आनी असल्या विचारांचे कार्यकर्ते जाय जे पार्टीक गरज आसा आणि त्या खातीर हे सगळे विचार करूनच आमी कॅन्डिडेटाचे हे केल्ले आसा। एक नवे पर्व अशें म्हटल्यार सुद्दां जाता आणि ते व्यवस्थितपणे ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट।